हे माझ्या फाटल्यान आसा ते बाणस्तारी मार्केट, गोंयची एक व्हडलेशें मार्केट. पोर्तुगीजाच्या टायमा वयल्यान हे मार्केट हांगा चालू आसा. आयज ताका एक नवी रूप दिला, नवी बिल्डिंग आयल्या, पण भितर जे आसा ते पयलींचेच मार्केट आसा. जे लोक हांचे ह्या लागसारचे लोक, हे कश्टकरी, जे शेतकार, जे आपले घरांनी आनी आपले शेतांनी आनी पोरसांनी जे भाजी लायता, वेगवेगळे फ्रुट्स लायता, ते सगळे हाडून ते विकता. तेजे खातीर एक बरें प्लॅटफॉर्म आसा आनी कितल्योश्योच जाणटो बायलो हांगा येवन आपले सामान विकता. अशे तरेचे हे मार्केट लोक खंयच्यान हांगा येता. इतली ते फेमस आसा की कंप्लीट तिसवाडी, बार्देस, फोंडा तालुका आनी बिचोली तालुका ह्या एरियेंतले लोक हांगा येता. हे मार्केट 2 दीस चलता. ब्रेस्तार आनी शुक्रार हे 2 दीस हे मार्केट चलता. सो अशे तरेचे हे मार्केट, हाजी स्पेशलिटी म्हणजे हांगा सगळे लोकल आयटम मेळटा. जे गोंयान जे गांवठी जे गोश्टी आसा त्यो सगळ्यो गांवठी गोश्टी हांगा मेळटा. ताजे खातीर एका जाग्याचेर सगळे ह्यो गोश्टी लोकांक मेळटा, म्हणून हांगा लोक हांगा स्पेशल खंयच्यान येता. खास करून भाजी ही सामकी फ्रेश आनी टवटवीत आसता आनी लोक आपले घरांतले पोरसांतले वेगवेगळे तरेचे आयटम, ते काराणे आनी कणगां धरून ते सोलां आनी तोरां आनी सगळे तरेचे गांवठी आयटम्स हांगा तुमकां एका जाग्याचेर अवेलेबल आसा. आनी जर तुमकां जर अशे तरेचे जाय जाल्यार तुमी हांगा मुद्दाम येवचें, कारण हे मार्केट अशें इतलें फेमस आसा आनी हे एक्चुअल फार्मर्स येवन डायरेक्टली हांगा हे मार्केट चलयता. सो इतलें फेमस मार्केट आसा. तुमचें नांव आनी? म्हजें नांव महाबळेश्वर राजाराम फर्तेगांवकर. आमचें नवदुर्गा हॉटेल बाणस्तारी. हे तुमचें आतां शॉप आसा हांगा आनी हांगा बाजार आसा. हो बाजार केन्ना पासून चालू आसा? हो बाजार म्हजो बाबा म्हाका म्हणटालो. हो बाजार पुर्तुगेजा पयलींच्यान सुरू आसलो. पयलीं बाजार सकयल भरतालो, हांगासरल्यान सकयल एक बाजार भरतालो. आनी तेन्ना व्हड्यांच्यान बाजार येवप वचप आसलें. व्हड्यांच्यान बाजार येवप आसलें, म्हणजे सगळे वास्कोच्यान, म्हापशाच्यान, पेडणेच्यान सगळे बाजार करपाक हांगा येताले. आनी हांगा खूब प्रमाणान बाजार चलतालो. आनी ह्या बाजाराक चोर बाजारूय म्हणटाले पयलीं. हय. आनी चोर बाजार कित्याक म्हणटाले की रातचेच कोणाचें हाडप आनी ते रातचेच वचत विकप आनी दुसऱ्या दिसा मागीर परत ते घेवन बसप आनी ते विकप, असो त्या बाजाराचें नांव आहलें. आनी हो बाजार आमचो खूब पयलींचो बाजार आसल्या कारणान ह्या बाजाराचें नांव आजून पर्यंत आसा. की सगळे लोक म्हापशाकार म्हणनाका, मडगांवकार म्हणा, केपेंकार म्हणनाका, ह्या बाजाराक पयलीं खूब येताले. आनी हांगासर ह्या बाजाराक आमचे लोकल लोक वाटी घेवन हांगा बाजाराक येवन बसताले. आनी इतल्या पयशान ह्या बाजाराचें वैशिश्ट अशें की हो 2 दीस बाजार चलता, ब्रेस्तार आनी शुक्रार. केन्ना स्टार्ट जाता? केन्ना हो ब्रेस्तारचो बाजार हो आमचो आतां 9 सुमार भरपाक लागता आनी शुक्रारचो 12-1 ते 2 म्हणल्यार सोंपता. सकाळचो 9. ब्रेस्ताराक फूल डे आसता. फूल डे बाजार सकयल भरतालो पळय, थंय बाजाराचें आमचें पयलीं दुकान आसलें. आमचो आजो चलयतालो पयलीं दुकान. हय. मागीर आमी तें हें आमच्या लवंदेन हें बांदलें तेन्ना म्हाज्या बाबान सांगलें की आमकां हो एक जागो दियात म्हणून. आनी तेन्नाच्यान आतां जवळ जवळ 70 वर्सां जाल्यार आमचो हो धंदो चलयता. कितलीं वर्सां? 72 years. आनी तुमकां चडशे गिरायक बाजारकारांचे? पयलीं बाजार म्हणजे कितें, पयलीं हायवे मेन आसलो न्हू, बाजाराक खूब गर्दी आसताली. आतां डायवर्शन जाल्ल्या कारणान मातशें थोडें कमी आसा, पूण बाजार चलता. ते लोकांचें येवप वचप आसलें तें खूब कमी जालां आतां. न्हू लोकांक जाय, पूण कितें आसा आतां लोकांक सगळ्याक बारीक बारीक गांवांनी मेळटा न्हू, अशें जालां. ना प्रेम आडपयतात आडपय आगून दुर्भाट आडपय. केळी बरी आसा, केळी आसा, मुळ्ळी आसा, दुदया, काराणे, सुरीक, कुवाळे, तोरंगां आनी अळसाणे, तांदूळ, कणगां, आमटाण, कोवले, सांगो, वांयगी, मिसालां, दुसरी परिपाट आनी ह्या तोयपाळां, कोवले, पणसाचे.
वांगी हय वांगी कोणे हाकून हाडटा बेतोडेच्यान नांव म्हजें लक्ष्मी. म्हाका हांगा 50 वर्सां जालीं बाजार करतालो. चलोन बाबा येतालीं माथ्यान वजी घेवन आडवाटेन दोंगरारसून. ते मानशेर देंवता येतालीं भितर आनी हांगा येतालीं. मदीं वजी खंयी लायतालीं. कांद्याची वजी न्हू ती जड. तेमी घेवन येतालीं माथ्यान चलोन. खांडोळेसून खांडोळ्या म्हटल्यार जाणा तामसुले ते सायडीन तामसुले चलोन आमी येतालीं चलोन. आनी हय कांदो मिरसांगो भाजी रोयतालीं आमी. म्हाजो घोव आसतना खूब करी. म्हाजो घोव म्हाका घेवन येतालो हांगा. तेणीच म्हाका हो बाजार हांगा कर म्हणून सांगलो. आतां 50 वर्सां जावन गेलीं. हय तो गेल्यार आतां 28 वर्सां जालीं. तेच्या फाटल्यान हांव चलयता करता. वाल भेंडे आमी रोयता. पावसान आमी दोडगी भेंडे वाली बेल आमी दोंगरार घालता आनी हाडटा. आमी कश्ट करता. आमी फक्त कश्ट करप. आतां म्हाजे भुरगे करता फाटल्यान आनी दिता हांव येता. नाका म्हणटा पूण आमकां म्हाजे कडेन जाय सर बाबा वयता. कोणा कडेन दी म्हणून नाका न्हू खरें. लीलावती गावडे नाव लीलावती. हे वांगी मिरसांगो तोरां सोलां अळसांदे कणगां आमटाण भेंडे बिबे केळी सगळे गांवठी. केन्नाय चुकोन कितें घेता गांठी पूण हांव चड घेयना. आनी म्हाका सारकें हाडून दिता कोणी. हांव सारकें पयलींच्यान येपार सारकें विकतली आनी म्हाका जातली 20 वर्सां सुमार जातली. हय हांव फोंड्या बाजार करता. हांगा बुधवार बिरेस्तार शुक्रार करता. चालू हांव फोंड्या करता. फोंड्या बसता चालू. हे म्हाका हाडून दिता. ते मनीस पळय आसा न्ही हे आतां ही आक्षी साकून हाडून दिल्या काल. हे तोरां हांगसरल्याच घेवन येता पण ते दिता हाडून. हे केळी मात आमी थंय फोंडेच्यान हाडटा. केळी कितें ना तो येपार फोंडेच्यान हाडटा. सोलां बीन म्हाका ती वाळपय साकून ते सायडीन हाडून दिता. जाता गिरायक त्रायेक आसता येता सारकें. फिक्स गिरायकात येता. चवळी 300 रुपया बाय. ती आमच्या माशेल कुमारजुवा बेतकी खांडोळा बाणस्तारी अडकोण धुळापेर टू द एक्सटेंट खोर्ली ह्या सगळ्यांचें म्हणणें अशें आसा की बाणस्तारी तांकां जें कितें बाजाराक जाय तितकें मेळटा. आनी सगळे जाण शुक्राराकय रावना. शुक्रारचो खरो हो बाजार. पूण ताजें रुपांतर ब्रेस्तारान केन्ना जालें तें कळ्ळेंच ना. आतां बाजार हो 2 दीस जाता. हय आनी तोय कितें पयलीं ब्रेस्तारा सांजचो सुरू जातालो. आतां हो ब्रेस्तारा सकाळीं सुरू जाता. म्हणजे हाका जरी बाणस्तारचो शुक्रार म्हटलो आसत तरी हे 2 दीस बाजारांत लोक आपलो बाजार करता. आनी दुसऱ्या बाजाराची हांणी एक स्पेशालिटी आसा ही. लोक ब्रेस्तारा येता व्हरता शुक्रारा येता व्हरता आनी कांय लोक बरोबर 12 वरांचेर 1.5 वरांचेर येतात. तेन्ना हे कितें करता आपलो सगळो माल सोंपोवपाक सवाय दितात आनी वतात. नाल्यार तांकां ट्रान्सपोर्टाक म्हारग पडटा परतो व्हरपाक. ताजो म्हणजे घेणाऱ्या गिरायकाकय फायदो जाता आनी जो पळय विकणारो आसा ताकाय फायदो आसा. गावठी खुबे वायची भाजी तांबडी भाजी मिरसांग्यो तोरां आनी नाल्ल तेफळां ते उकडे तांदूळ आनी आते आमचे आते हय आनी खोबरेल तेल खोबरेल जालें. ते मिरसांग्यो रेले कुले बी आमचे तुमचे आमचे मळ्यातले हे सगळे कुकळ्या माड्डोळा माड्डोळ जाता. आतां जातात ती मागीर घेवन येता. हय
येरवण येरवण नवऱ्याचे हे नवऱ्याचे येरवण हे उकलेचे वल्लो आणि यो डाली हे पळय यो डाली हे पळय हो पळय आणि हे सूप वापरपाचें मडकी हे गाडगे कुंबराचे हे कुंबराचे गाडगे तांकां भरून नवऱ्याक दिवपाक जाय हे नवऱ्याक भरून दिवपाक जाय आम्ही हांगा व्यापार घेवन बसता खूब वर्सां जाली तेन्ना जाता गिरायक जायना अशें न्ही प्रत्येक फावटी जाता अशें ना आमी बासकां हाडटा मागीर देवाचें सामान लायता आनी कांय ना तेन्ना ह्यो सारणी घेवन बसता झाडू बिडू घेवन बसता नाव रामेश्वरी रमेश लाड हांगा आमी 25 वर्सां जाली पोर्तुगीज टायमा पासून आमची माय करताली पोर्तुगीज टायमार आजो आजी बी तशें सगळे जावन आतां आमी लग्न जाल्यार 25 वर्सां जाली आतां हांगा करता मार्केट 30 वर्सां म्हणजे जशी हे येतली तशी हय सण आसता खंयचे गणपतीचो सण आसता आनी दिवाळी दिवजां आसता जात्रा तशी वडाची पुनव तशी सोंपता ती हय गिरायक आसता शॉप बरें चलताले पण आतां तेतून पाव हिश्श्याचे बी हांगा चलना आताची भुरगीं कमी घालता कांकणां चड घालिना पण कितें फंक्शन आसलें जाल्यार घालता उमेदीन घालता कितें लग्न असलें कितें तर तेन्ना ती घालता हांव वयता न्ही चुडो घालून तेन्ना ती उमेदीन घालता भुरगीं फॅन्सी कवचीची म्हणजे प्लेना भितर येता न्ही ती मेटल अशी मेटल ती घालता तोडे बीन आसता ते घालता तोडे नवीन तोडे जाल्यार ते चेडवा भुरगीं घालता आणि बाकी तशें कांय ना म्हणजे म्हाका तरी दिसता पयलीं जे असलेले ना तशेंच आसा हय हय काय फरक ना हय तुळशी गावडे शेतांक मारे ते मारे उबे म्हणटा मारे म्हणटा हांकां शेतांक माती आसता ते अशें कोयतेचेर काडून कुट्ट जाल्यार काडपाचें शेतांत हितू माडा पळय घर आमचें माडा पळय शेतांक पळय ते पडून तळूंकूय गावता आनी मटण कशें जाता तेंचें तिसऱ्या सारकेंच मासा मोठी मातशी आमी तसे जाले जाल्यार 30-35 वर्सां पयलीं पासून आमी चालू आमचो बाजारूच हो आठवड्याचो बाजार म्हणजे होच आमचो मागीर फोंडे वा आठवड्याच्या बाजाराक हांगसर सगळे सांगला पुरमेताचो सगळो वेपार आमी हांगसर करता चिंच म्हण मिरची म्हण कांदे बटाट सगळे त्या शिवाय इतर डिलिव्हरी हेज्यो भाजयेची वस्तू घेवन हे चालू आमचे डेली शुक्रारा हो वार्षिक आठवड्याचो बाजार हो बरो आनी हांगा फ्रेश भाजी येता हांगी गांवठी तयार केल्ली भाजी सगळी हाडटा म्हणजे आमच्या आक्षीची ते सायडीची जुव्या वयली दिवाडेची मिरची गांवठी बीन सगळी हांगा येता हांगच्यान चडशी सप्लाय जाता चोडणा दिवाडी ते सायडीची मिरची हांगसर लोक पावसाळ्याच्या सा पुरमेताची हांगची करता शिस्कला श्रीकांत तारे आता 40 वर्सां जाली आता ह्या धंदो करून हांवें भुरगीं म्हाजी बारीक बारीक आसतना म्हाजो घोव गेल्लो सकाळ वचून हाडूंक जाय नाल्यार मागीर खंय मेळटा मडकोसून हाडटा हे असले हांगा मेळटा मडको असले हे सुंगटां हे खारे बेरे थंय मडको साकून हाडचे पडटा नाल्यार म्हापशें साकून हाडचें पडटा अशें जाता आतां इल्लोच व्यापार जाता पायरे पयर सुंगटां वचना ती सुद्दां खपना कितें करचें पयलीं आमी येदी राशी वयताले सुंगटाच्यो रोखडीच काबार जाताल्यो तशें पयलीं जाताले गिरायक जातालें भाय जाल्यार तशें आमी आबागीत गिरायक भुरग्या बाळाचें आमचें सगळें आमी केलें कितें जातालें आतां हां खरें आवडटा लोकांक आतां डायबिटीज आसा प्रेशर आसा सगळें आसा न्हू लोकांक कितें कितें पूण लोक व्हरूंक मागना आतां पावसाक जाय तितकें भरून दवरतालो आतां गरज ना लोकांक घेवपाची सदांच मेळटा आमच्या वाड्यार कोण करपा जाणा आमचे सोय बी तशें करची ना आनी चेडवाय करची ना आमचे पळय कोण काय करता चेडवा म्हणटा आमकां रे घात कितें केला तितकें बरो फायदो आसतना जाता फायदो आसतात न्हू फायदो आसता त्रास जाता न्हू आतां हेवटेचो तेवटेचो गाडये चडे इतली भुरगीं तुका आतां तशें तकाच घेता येयना न्हू आमी घेतल्या म्हणून पळय आतां जीव बरो ना न्हू जीव बरो ना आतां पांय धरून त्रास जाता पांयार 2 म्हयने पांयार काडले
तर जीव असं बरं आसल्यार येवपाचें नाल्यार हांगा. हांव मिताली फडते, हांगल्ले वॉर्ड मेंबर. आनी हो आमचो आतांचोच बाजार न्हू, हो पोर्चुगीज टायमा वयलो बाजार. हांगा सगळे तरांचे वरायटी मेळटा. गांवठी मिरसांगो म्हणू नाका, आमटान म्हणू नाका, सोलां आनी ज्या वेळार ज्या तरेचें उत्पन्न जाता ते लोक सगळे हाडून हांगा विकता. गांवठी भाजयेच्या टायमार अशें पावसान अशी भाजीपालो आनी आतां वांयगणाच्या टायमार वांयगी, गांवठी, वाली, शेंगो आनी अशें हेवूय आसा. भाजीच मेळना पूण अशें सारणी, नाल्ल सगळें मेळटा हांगा. खारे तर आसात, खारे आनी मसालकार म्हणू नाका, सगळेंच मेळटा हांगा. कितें अशें ना अशें ना. हांगा पयसून खंयच्या वाठारांसून लोक येता हांगा व्हरपाक हें सामान. आनी फ्रुटाय आसा, सगळे कपडे लत्तो सगळं गोंयचेच न्हू तर भायले येवन हांगा हें करता, धंदो करता आपले नॉन गोवन्स. आमी सगळे बरी क्वॉलिटी घालता, बरी गांवठी मिरसांग घालता आनी बाकीचे आमचे सगळे सामान व्हरून आमी घरा कडेन स्वता हे करता. 1200 रुपया किलो सद्या आमी. डिमांड आसा, सोंपता. मसाला हो पावडर, खडा मसाला हो आमचो गांवठी मसाला हय. मसाला सगळो चडसो असो आमचे कडल्यान भायर व्हरपाक आनी कितें अशें चिकनाक स्पेशल घेवन व्हरता आमी. नांव लिला गावडे, हांगा अडकणा. शेव, शेव, लाडू, चकरी, हे चिवडा, मसालो आनी हे तोरां भरलेले. कितले वर्सांपासून येता हांगा? म्हाका खूब वर्सां जालीं. सोलां आहा, आगोळ आहा, शेंगो आहा, तेलफळां आहा, हे आहा, बेडे, आमटाण, केळी, पणस सगळें आहा. म्हाजें नांव सुलभा मावजेकर. आमी हांगा नाल्ल, आमटाण दुसऱ्याचे घेवन आमी विकतात. हे दुसरे कोणी हाडटा ते आमी गांवठी हे सगळे. नाल्ल, आमटाण, मागीर तुका शांगो, गड्डे बी सगळे भाजी बी हांगाच कुमरजुयेचे लोक विकता गांवांतली तशी सगळी. दिलीप नायक, दिलीप बोमा. खूब वर्सां म्हणजे जाले 40 वर्सां. आमची जाली 40 वर्सां चलयता आमी बेकरी. आनी सगळे ब्रेड, सगळे टोस्ट, सगळी बिस्कीट करता आमी. आमची भट्टी उज्या वयली आहा, लायटी वयली ना, लाकडाची. आनी अशी प्रिझर्वेटिव्ह काय तसले घालिना आमी, म्हणजे फ्रेश. हय, स्पेशल आमी होच बाजार करता बाणस्तारचो. रेगुलर म्हणजे आमी पाव करता, बाजाराक लागून आमी स्पेशल करता. म्हणजे सोमारच्यान स्टार्ट करता करपाक, सोमार ते बेरेस्तार हेच्या भितर करता आमी. आयटमाक म्हणजे जिरा बिस्कीट, काकणां म्हणजे फॉरेनाक सुद्दां व्हरता आमची बिस्कीट, काकणां सगळे. शुगर फ्री मेन, शुगर फ्री चड आमची सोंपता बिस्कीट. हय, शुगर फ्री नवी आमी गव्हाच्या पिठाची करता. पयलीं आमी मैद्याचीच ती करताली न्हू, आतां लोकांनी डिमांड केलो की गव्हाच्या पिठाची कर म्हणून ती आतां आमी नेवी केल्या, सुरू केल्या. ती सोंपता आमची. आतां आमी बाणस्तारी मार्केट पळयलें आनी हांगा तो वायब्रन्सी पळयली. तरी आयज मातसो सकाळ आमी बेगीन आयिल्ल्यान तितले लोक आतां गर्दी वाडपाक लागल्या. आनी हें मार्केट ब्रेस्ताराक पयलीं सांजचें भरतालें आनी शुक्रारा दनपार म्हळ्यार उलगतालें. आतां खंय इतलो डिमांड आसा की लोकांनी आतां ब्रेस्तारा सकाळीं लोकांनी हें स्टार्ट केलें करपाक आनी ब्रेस्तारा सकाळींच हें मार्केट सुरू जाता आनी शुक्रारा दनपार पर्यंत हें मार्केट उलगता. आनी स्पेशालिटी म्हणजे लास्ट नेक्स्ट डे तुका सामान बरें मेळटा. सो आमी लोक हांगा ती वायब्रन्सी पयली लोक पळयले आनी जे हांचे जे लोक विकपा येता वेंडर्स आसा ती चडशीं बायलां आसा आनी ती अशी लोक आसा जे पिढ्यान पिढ्यो हांगा सामान विकता आनी 10 वर्सां 20 वर्सां 30 वर्सां रेगुलरली येवपी हांगा लोक आसा. सो अशे तरेचे हें ट्रेडिशनल मार्केट आनी तांचो आनी कस्टमरांचो इतलो बॉन्ड आसा की अशे लोक आसतले जे दर आठवड्याक हांगा वर्सांचे वर्सां येता आनी तांचे सगळे सामान आठवड्याची भाजी हांगा फ्रेश भाजी मेळटा ती सगळी ती घेवन आपले बाजार करून ते वता. अशे तरेची हो बाणस्तारी मार्केट.